Speaker sir, calling attention raised by Mr. Premendra Sheth. With reference to the letter, calling attention tabled by the Premendra Sheth and Santacruz MLAs, with reference to the letter number LAE Group 2025 1356 dated 21/7/2025. The required information is under. The Uttar Pradesh Police registered the case FIR number 228/25 US 87113114 BNSL section 3/5. Uttar Pradesh prohibits the unlawful conversion of a Religion Act 2021 dated 14/7/2025 at PS Sadar Bazar, Agra, Uttar Pradesh against the one suspected, namely Saima at rate Khushbu, regarding the kidnapping of the two girls on the pretext of their marriage as they were not traceable. 2. And during the investigation of the said case, the Uttar Pradesh police approached the Goa police on 17/7/25 with an arrest warrant issued by the CGM Agra dated 14/7/25 against the one lady, namely the Mrs. S. B. Krishna at the rate Aisha, daughter of the Baijman Shur and a resident of the house number 2/3, Gurzar Bhatt, Thavlim, Goa, Vella, North Goa. Third, according to the Old Goa Police Station, provided assistance of the team to the Uttar Pradesh Police and traced out the said suspected lady and who has been residing in the house number FF3 first floor, Aldiadi, Goa, beginning Old Goa. Thereafter, and she was arrested on the 17/7/25 by Uttar Pradesh Police and they took her to the Uttar Pradesh for the purpose of investigation. Goa Police has in regular contact with the senior official of the Uttar Pradesh Police to together for all the details and about her activities in Goa. Our local intelligence team are gathering details of the Asia network in Goa, and action will be taken according to the emerging details. Goa Police has already established the social media monitoring cell to check all the subversive activities. And if such activities are noticed, the strict legal action will be taken against the preparators. This issue to be the approval for the DGP. वृत्तपत्रांनी एक न्यूज हाडलो आणि हितून एक असो न्यूज आसा की आयेशा उर्फ एस बी कृष्णा उर्फ निकी अशा तरेन ह्या नावाची एक बायल उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तिका अटक केली गोंयांत. आणि ह्या घटनेचे वरसून अशें भंय निर्माण जाला सबंद गोंयांत की ही कट्टरपंथीय जिहादी रॅकेटा कडेन संबंध आसलेली ही बायल, हे बायलेचो आतंकवादी संघटने कडेन सुद्धा संबंध आसा काय कितें अशा तरेचे एक भीतीचे वातावरण गोंयांत पसरलेलें आसा स्पीकर सर. त्यामुळे तिची सखोल चौकशी करपाक लागून आज उत्तर प्रदेश पोलिसांक यश येयल्लें आसा. म्हाका स्पीकर सर सांगपाक सोदता हांव की अशा तरेचे आतंकवादी संघटनेची संबंध आसलेल्या लोकांक आमच्या गोंयांत येवन वास्तव्य करता आणि आमच्या पुलिसांक हे कळना कशें, हो म्हाजो प्रश्न आसा स्पीकर सर. आज तेजो बापूय जो एक लश्कर अधिकारी आसलो आणि तिच्या कडेन तिजो घोव स्वताचो ह्या जे संघटना जी आसा कट्टरपंथीय जिहादी रॅकेट जी आसा ह्या रॅकेटा कडसून तांकां UAE, अमेरिका, कॅनडा सारख्या लंडन सारख्या देशा कडसून तांकां अफाट पैसो येता. crores of rupees they are getting in their account. हे बायलेच्या अकाउंटाचेर इतले पैसे येता आणि हे आमच्या पोलिसांक कशें कळना. मूळ ओरिसा ह्या गांवांतली ही बायल आमच्या गोंयांत येवन स्थापीत जाली. सादाद्रे हांगासर ती रावताली आणि ते वास्तव्य करता आसतना तेची फूल फॅमिली हांगा आसताली. तिजो हजबंड हांगा आसा, तो एका कलकत्त्यातल्या एका कोर्टान कर्मचारी म्हणून काम करतालो आणि हे सगळे जे धर्मांतर करपाचें जे काम आसा तो लिगल सगळो फॉर्मॅलिटी तो करतालो. आता हे सगळ्या गोष्टी जेन्ना UP पुलिसांनी फायंड आउट केल्यो तेन्ना आमकां एक भयाचें वातावरण निर्मिती जाल्ली आसा गोंयांत की अशे अनेक अशे संघटनाक जे सपोर्ट करणारे हे जे लोक आसा ते
ते गोंयान आसराय करता काय कितें म्हणून हांव मागता सभाघरा कडेन की हेजेर सखोल चवकशी करची आनी दुसऱ्यो हितून व्यक्ती कोण तर आसा जाल्यार ते बी चवकशी करची किंवा आनी खंयच्यो संघटना ज्यो हांगासल्यो प्रायवेट संघटना आसतल्यो त्यो सुद्दां ह्या लोकां कडेन संघटीत आसा काय कितें हेजेर चवकशी करची स्पिकर सर. स्पीकर सर, याची कॉलिंग अटेन्शन हे घातला ते एक मिसेस आयशा एलियास S.B. कृष्णा एलियास मिकी ही गोंयांत रावताली, ओल्ड गोवा रावताली, कुर्का रावताली आनी आयज UP पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कोण तेका धरला आनी इतलो टायम ती गोंयांत रावताली पूण आमच्या क्रायम ब्रांचाक कांयच खबर आसना. आमचे व्हेरिफिकेशन सारकें जाता काय जायना. आयज आमचे गोंय एक स्टेट आहा ती ट्युरिजमाची आनी हिंगा लाखांनी लोक येतात. आमची फेस्टिवल जातात, टेम्पलान जाता, चर्चीन जाता. रिसंटली सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन जालां, लाखांनी लोक येयल्लो आनी सोबत्यांनी बरे भाशेन अरेंजमेंट जावन आमचे चीफ मिनिस्टराक प्रेज केल्या. पूण ही आयिशा ओल्ड गोवा रावताली जरी तर पहलगाम असले इन्सिडंट जाला ते गोंय जाले जाल्यार कितें जावपाचें. आमचे क्रायम ब्रांच आहा, आमचे पोलीस आहा ते कितें वते आमकां हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. जी रिप्लाय दिल्या ती आतां दोलमटली जाल्या असले टेररिस्ट हो कोण गँगा कितली आसली गोंयांत. हे गेटेड कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट जाता, गेटेड कॉम्प्लेक्स आसता तितून कोण रावता, कोण येता, कोण वयता, कोणाक कांयच खबर आसना. आतां हे UP पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून सांपडला ना जाल्यार हिंगा कितले आहेत अजून पासून कोणाची सर्वे आसपाना. सो हांव डिमांड करता हेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावन आमचे हे आन्सर्स काय दिल्या ते आतां हे पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता ते सारकी जावपाक जाय. हांव मागता आमचे चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द एक्सटेंट ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट एंड द फायनान्शियल गुड हे फायंड आउट करपाक जाय. द नेचर एंड लोकेशन ऑफ ऑपरेशन कॅरीड आउट इन गोवा, तेच भाशेन status of other associated with this network have been identified, questioned, apprehended. There कितले जाण इन्वॉल्व आहे, गोंय कितले आहे आजून पासून हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी तेच भाशेन आनीक एक गोंय येतले तेच सोड आनीक कितली एका स्लिपींग सेल आसतली टेररिस्टांची ती फायंड आउट करपाक जाय. ना जाल्यार ही गोंयकारांक भिरांत गोंयकारां ओपनली भोंवतात, ओपनली फेस्टिवलां करतात, लाखांनी लोक आसता. सो आमकां हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, बाब प्रवीण शेटान कॉलिंग अटेन्शन हेजेर रेज केला, ताका सपोर्ट करपाक हांव हांगा उबो रावला. स्पीकर सर, ही जी बाय आयशा म्हणून तिका धरल्या ती एक UP पुलिसाचे मिशन अस्मिताच्या अंडर तिका अरेस्ट केला. हेजे पयलीं एक चंगूर बाबा म्हणून ताका धरिल्लो UP पुलिसेन आनी ताजे वयल्यान हें नांव हिजे पाविल्लें. आतां ताका तो पळय केदो व्हडलो प्लेयर तो ताणें एक प्रेजेंट केलो आपल्याक की RSSाचो आपूण एक भाग नागपुराक वचून ताणें ऑफिस केलें. हें आहा, दीस इज ऑल डॉक्युमेंटेड. आनीक भारत प्रतिकट सेवा संघ म्हणून केलो आनी हो चंगूर बाबा आलियास जमालुद्दीन हाणें हें फंड करून 106 कोटी रुपया फॉरेन फंडींग हाडलें मिडल इस्टाच्यान. आनी हे पयशे सगळे ताणें कन्वर्जनाक वापरले म्हणून UPचे पुलीस म्हणटात. पूण ताचेर PMLAची केस जाल्या आनी हे जावन हे फायनली येता गोंयांत की गोंयांतूय बी एक मनीस ताजो एक सॅटेलायट कशें आशिल्लें, स्लीपर सेल कशें गोंयांत आशिल्लें. स्पीकर सर, हाजे पयलीं अशें जाल्लें आहा की हे जे कोण येतात पयलीं एकदां आमी एक कोण तरी आयिल्लो एक पयलींच्या मंत्र्यान सगळ्यांक घेवन ताका भोंवलो आनी तो गेस्ट म्हणून ताका स्टेट प्रोटोकॉल सुद्दां दिलें आनी मागीर कळ्ळें की तो फ्रॉड म्हणून. असो हो ही बी बायल आयल्या ती तुमचे बरोबर खंय दिसूंक ना बी न्ही तें पयलीं चॅक करा, कित्याक सडनली कोणाचो फोटो एटॅक करून आनी आमचो सरकारांतलोच कोण तरी मनीस ताजे बरोबर उबो आहा ना नागपूरच्या आमकां धाडिल्ले म्हणून सांगत बी
की अशी लज जाता कित्याक ही लज आमच्या गोंयचे पुलिसेचे नांव कापले ताणी युपीचे पुलिसेन की तांणी येवन तांकां धरचें पडलें म्हणून. स्पीकर सर, what it is establishing that Goa has become a base for international racketeering, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. Speaker sir, असे खूप सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅमा भायर इन्वॉल्व जाल्ली ही गोंयच्या पुलिसांनी धरली आहा आनी ताचें लिस्ट आहा. पूण हें सगळें लिस्ट कितें दाखयता की गव्हर्मेंटाचो इंटेलिजन्स फेलियर की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले न्हिदिल्ले काय भजी बसताले हें सरकारान सांगचें पडटलें. मॉनिटरींग कित्याक जायना? इल्लिगल फॉरेन रेमिटन्सीस जर जातात हांवें 106 कोटी रुपयाचे रेमिटन्सीस सांगला सरकार करता कितें? सस्पिशियस बँक ट्रान्झॅक्शन्स अनरेजिस्टर्ड एंटिटीचे ट्रान्झॅक्शन जाता पळयता कोण आणि हाऊ विल यू प्रोएक्टिवली कर्ब दीज ऑर्गनायज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज. स्पीकर सर, पयलें हें सगळें कित्याक येता कित्याक हें युपीचे पुलिसांनी धरिल्ली केस गोंयच्या पुलिसांनी न्ही, सो आमी क्रेडीट घेवंक जायना नंबर 1. आनी ताचे खातीर मुख्यमंत्र्यान आमकां क्लियर आन्सर दिवंक जाय कितें कॉन्क्रीट मेजर्स तुमी घेतले. स्पीकर सर, एक मिनीट, हे असले नेटवर्क आनी जावचे न्ही म्हणून. दुसरें, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हे लॅप्साची आनी पोटेन्शियल कॉन्सिक्वन्सीची ते कितें तें सांगूंक जाय. आनीक मॉनिटर आनी सेफगार्ड करपा खातीर इंटरनॅशनल फंड्स चड करून एक्स्ट्रिमिस्ट ऑर्गनायझेशनाचे गोंयचो पुलीस कितें करता आनी सरकार गोंयचो कितें करता हे हाजेर क्लियर आन्सर मेळची. To support the motion of Pramendra Sheikh and Cruz Silva on this grave matter of national security of public concern of an international network operating in Goa, with all that which is mentioned there. Goa, to Zana Honorable Speaker, is becoming a welcoming place to welcome everybody. And we need to be cautious. कित्याक आता विजय बाबान सांगले ते भाशेन तो चंगू बाबा म्हणून कोण आशिल्लो तो तेणे लेटरहेड केला. PM मोदीचो पिक्चर गायलो लेटरहेडाचे आनी लोक चिंतालो हो RSS मेंबर. एशको लोकांक फोटोईन ऑफिसरा फोटोईन एक कोर्ट क्लार्का पासून ओडून तो एसलर कन्वर्शन करतालो. आतां कोण एक धर्माचो टेररिस्ट केलो म्हूण दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट वीच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बट दुसऱ्या धर्माचो लोकांक ओडून मायनर्स ओडून कन्वर्ट करतालो दॅट इज कंप्लिटली अनएक्सेप्टेबल. आमचे गोंयचे पुलीस आतां UP पुलीस गोंय येयले ते पिकअप करून गेले इन दीस लास्ट केस. म्हणून आमचे गोंयचे पुलीस कितें करतात? इंटेलिजन्स कितें करतात? इंटेलिजन्स दिल्लो आसा. इंटेलिजन्स फकत ऑपोजिशन कितें करता, ऑपोजिशन हू येता हूय फोटो काडटा ते पळयता. देखून तेंचे क्रायम ब्रांच आसा ते टोटली इनइफेक्टिव. Revamp करूंक जाय. And this is fault of the Goa police for not being able to identify and give support. Address dil mun Goa police accompanied is not anything which is of investigation. Powell mun dusri UP police they address nothing Powell mun that's not fair. आज in the neighborhood आमचे neighborhood कोण आयलो जाल्यार एशकोन terrorist फकत आमके न्ही आमगे neighbor आमगे भुरग्यांक सगळे हे प्रॉब्लेम जाता. दुसरे स्टेटीन भुरगीं नाच जातात हे आमगे गोंय अजून स्टार्ट जावना. म्हणून असले लोक आयले जाल्यार आमचे धाकले भुरगे सडनली नाच जाले जाल्यार किडनॅप केले जाल्यार वयले जाल्यार आम सोदूंक हांव सुरू करतलो. इंग्लीश करतात. Speaker sir, I stand to support the calling attention moved by Pramendra Sheikh and Cruz Silva. Speaker sir, आता जो मेन मुद्दा आसा आता जेन्ना रिपोर्ट येयल्लो आसा त्या रिपोर्टान सांगला की आमच्या सांगेंद्र मतदारसंघात गुजरावाड तालावलीम हांगा ही जी आयशा म्हणून आसा ती आयशा सापडली मिन्स ती थंय रावताली म्हणून आनी आफ्टर दॅट ती मूव जाली ओल्ड गांव. आतां स्पीकर सर हांव हो मेन प्रश्न जे रिलिजियस कन्वर्जन जे म्हणटा हे गोंयभरांत कितल्या प्रमाणान चल्लां जावं देशभरांत कितल्या प्रमाणान चल्लां हे हेजेरूच कळटा. आनी हांगा कितले जाण जाल्या कित्याक इन एंड अरावंड कितले जाण अशे प्रयास केल्लो आसा हेजर कांयच रिपोर्ट अजून पर्यंत सरकाराचो ना. तशेंच स्पीकर सर जी आयशा म्हणून आसा ती एक रेंटाक रावताले एक सर्वीस मॅनाच्या घरान.
सूर्यकांत कुमार मिश्रा म्हणून यांच्या घरान रावताली आणि त्या घरान जे टेनंट व्हेरिफिकेशन कितल्या प्रमाणात जाला कित्याक हांवें स्वता लेटर बरयल्लें डिपार्टमेंटान हेचे पयलीं पासून कितलेशे फावटी ही लेटर बरोवन डिपार्टमेंटाक धाडले पुलीस स्टेशनाक धाडलेली आसा DGPक धाडलेली आसा की हेचे टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रॉपरली जावपाक जाय ऑल ओव्हर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आख्खे गोंयभरात आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें हें टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रॉपरली जातलें म्हणून आतां हितून स्पीकर सर कितें प्रॉब्लेम जाता हें सांगता तुमकां हांगा टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणून कितें करता आधार कार्ड घेता आधार कार्डाचेर नोट करता व्हेरीफाय म्हणून दाखयता आनी ते काडटा आनी दुसरे स्टेटीन म्हटल्यार DYSPक धाडटा DSP SPक धाडटा आनी तेंचे फुडें तेंच्या स्टेटीन धाडले म्हणून सांगता मात तेंच्या स्टेटीन धाडले मात तेंचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड कितें आसा हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड स्पीकर सर कोण पळयना तो क्रिमिनल बॅकग्रावंडाची रिपोर्ट जो आसा तो पळोवनूच तांकां व्हेरीफाय करपाक जाय मात तें जायना स्पीकर सर हें कित्याक लागून हें म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्र्यान जो आयज मुखेलमंत्री सुपर CM जाल्लो आसा तेंचे 28 पोर्टफोलियो आसा मात ह्या होम डिपार्टमेंट जे आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता चड लक्ष दिवपाक जाय समज अशें जालें आतां ओल्ड गोवा आसा जो टुरिजम सायट जावं रिलिजियस सायट सगळ्याकून व्हडली जी आमची टुरिजम डेस्टिनेशन आसा ह्या डेस्टिनेशनाचेर सामकाराकूच ही आतां थंय रावताली आयशा म्हणटा ती आनी अशें समज जालें तेन्ना आमचो जो क्रायम ब्रांच आसा बाकीचे सेल्स आसा जे सुपर स्पेशल ब्रांच आसा IB आसा हे सगळे करताले कितें हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेचेर लक्ष दवरपाक जाय आसलें आमची मागणी एकूच आसा स्पीकर सर की हे व्हेरिफिकेशन जे आसा हेका लागून स्पेशल सेल काडचो स्पीकर सर आयकोचें स्पेशल सेल काडचो कित्याक हे व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी हे प्रूव जाल्लें आसा हांगा UP पुलीस हांगा डायरेक्शन दिता आनी हांगा पुलिसाक एक्शन घेवची पडटा सो स्पीकर सर हांगा हे सेल जे आसा हे इम्पॉर्टंट आसा सीएमान म्हाका दिसता हेचेर लक्ष दिवपाक जाय थँक्यू Sir, I stand by in support of the calling attention raised by my colleague. Speaker sir, सगळे उलयले and we are on the same line. But प्रश्न ह्या आता की ही जी आयशा निकी हे अरेस्ट जाल्ले गोवा पुलिस आणि गोवा स्टेट ऑथॉरिटीज were they slow or inactive in identifying and stopping the alleged illegal network operating within the state despite months of activity? गोंयच पुलीस स्लो आसले ओ ते बोड्यान हे आयडेंटिफाय करूना ओ कोणागे प्रेशराचेर हे आयडेंटिफाय करूना आनी हाडूना हेजे म्हाका आन्सर जायो आजे हावसाव आन्सर जायो गोंयच पुलिसेन कितें आयडेंटिफाय करूना डज द गव्हर्नमेंट अग्री that this activity was going on and what action has the government taken till date because the Goa police has not acted. Oile dusre UP police Goaili they arrested her. Now this is raising questions about local oversight. म्हणजे आम oversee केले उस जाताल्यो त्यो vigilance and political will. What the government has done for this local oversight? आयज दिसा कसले रॅकेट समज चलता गोंया आनी हुंय ते तुमकां आयडेंटिफाय करपाक जाता काय जायना हे इन्सिडेंटा वयल्यान एक केस स्टडी अशी हेजेर तुमकां जावना आज समज चलता इसले इन्सिडेंट वॉट मेजर्स हॅव यू पुट इन प्लेस एक म्हयनो पयलो जे तुमकडे आसोना तार्यार घालपाक ते आज तार्यार घालपाक तुमी कितें केलां समज आनी असलीच एक्टिविटी गोंय चलता ती ओवरसाइट जावची न्हू म्हूण आज गोंय सरकारान कितें केलां आणि पुलिसेन कितें केलां हेजे एक आन्सर जाय दुसरे ऑन द लास्ट वी वांट द हाऊस टू नो was it deliberately unseen by the Goa police was there somebody's hand to let such go will this such incidents be repeated in Goa again what actions are being planned in the future ठीक है सर I won't repeat so I'm going to repeat carefully. Only two things. One, since the assembly is there for many days, Goa police एक link हारो. Exactly, किधर को गोयान, they are thinking that everybody easy going. मुझे किस जाता, काय action जाए national जाए आचा. Easy ऐसा हो जाएगा मुन. I want the police within this next before the assembly covers actually. What exactly is the link? What is the link as far as the conversion is concerned? What is the link as far as the money is concerned? What is the link? What she was doing? इतले आमका प्रोड्यूस करून दाखवायचे की त्याको police, since everybody is castigating the police, I think police should produce this at the just before the end of the assembly, speaker sir. Yes. See, attorney Costa.
rise to support the calling attention by Sri Premanand Seth and Cruz Silva. Speaker sir, I directly come to the point. Mardista, Goa police, this is not the first time failure, and I am charging this. ये Mardista थोड़े officers जाता है गोया ये holiday season आता है, and this has been proved by the previous top high-ranking officers. तांकां दोन बायलेन कोण तापड मान इंगसोन गोंय धाडूंक पडले. So my charge is the Honorable Chief Minister either is slow with them or he is very soft with them. कित्याक हे Mardista गोंया नाव पेडे करपा जाला. First it was drugs, other state police had to come and arrest the kingpins of drugs, and now with all terrorist links. Mardista, Honorable Chief Minister have to be very serious because Goa is a state where tourists come. And muddam sangta, then when this lady was caught in Old Goa, आणि जेन्ना बापू क्रुजांनी सांगले व्हडले आमगेले एक्सपोजिशन जाले सेंट फ्रांसीस झेवियराचें and last 1.5 years he was here with this terrorist link. Zaipara Mudai, San Francisco, Amudai going to side, Araktumun. I want to make a special point now and mention Magusta Ibai, Esli terrorist link asun. Going there or around, I'm going Samara, Lamaksa San Francisco Samara. Nadalat Ikit Kotalum corner. So I again say that a police corner to day, one Narupoi Morgan head deck to day, one Begara then do day, one Anika Bali is a camp with them to day. But here only to legal Rodan for some funding and Goa police is not an intelligent failure. So I think so Honorable Chief Minister to take strict action on the higher up. ये बाकी कांस्टेबल आपण 10 रुपये 20 रुपये दोताय त्या मोडके वाले तुम दोताय यांक तोरपाकी झाले. So you see that you take an action and see where your intelligence has failed. Thank you, Sir. Calling attention हाडला आमचो कलीग प्रमानंद शेटान आणि बऱ्याले बरे calling attention हाडिल्या. आता ही SB कृष्णा आयशा मिकी ही बायल एक पैका गोंयान UP पुलिसान धरल्या आणि एक टेररिस्टाचे लिंक आहा म्हणून ते ट्रॅक केल्या. कित्याक UP एक कोणी तरी केस जावन ते ट्रॅक करून ते गोंयान पावले. आता एक इम्पॉर्टंट आमी हे करपाचें आहा की ती गोंयान कित्याक येयली आनी ओल्ड गोवा ती कित्याक रावली हे आमी इन्वेस्टिगेट करून कशे भाशेन फायंड आउट करूंक जाय. कित्याक ओल्ड गोवा आमची हेरिटेज आमची चर्च आहा सेंट फ्रांसीस झेवियराची. तशेंच आमचे बरे बरे हिंदू टेंपल आहा, तशेंच मॉस्क आहा, बरे बरे आमच्यो ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आहा. हे कितें तेंचे इंटेन्शन आसा तें पळोवपाक आमच्या गव्हर्मेंटान इन्वेस्टिगेट करून. थँक्यू. Speaker sir, I rise to speak in support of the calling attention moved by Premanand Seth and Cruz Silva. Speaker sir, jenna news ailo of the arrest of Aisha alias SB Krishna alias Nikki. आनीक त्या वेळार म्हाका दिसता पयली सुवातेर खूब गरजेची वस्त आयच्या दिसान. आयज हिंगा जायते मेंबर उलयले बट I sound a note of caution before alleging threat to national security. Speaker sir, Goa today, Goa is emerging as an unsuspected base. When I say unsuspected base for operation linked to extremist networks. Now when we look at these links, Speaker sir, illegal foreign funding activities to crores of rupees is being disclosed by the UP ATS police. This is something that the Chief Minister, as Minister of Home, has to grapple with seriousness. This is a very, very serious issue. Because आज jenna a hawala-based transaction or financial network through which the accused repeatedly received crores of rupees of funding for almost more than a year. I want to draw the attention to the Chief Minister. Ki the fact is that illicit transaction they went undetected. Forget Goa police. They went undetected by the central intelligence agencies like Financial Investigation Bureau, ED, IB, as well as the Goa police. So Goa police has a failure but also several other agencies that are involved in this. Speaker sir, आज म्हाका दिसता हेजेर
जेन्ना आमी उलयता अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज अ indictment of the current security and financial monitoring apparatus that the state of Goa has. Because आज ये agencies are more engaged, as Bab Kalu sir सांगला, more focus is on harassing politicians in the opposition. It is deeply troubling that no law today, no law enforcement agencies could track her movements, could track the financial activities, and could track the ideological affiliations. This is something that is very, very important. It's complete failure. Speaker sir, despite all this, Janna UP ATS has worked and nabbed the culprit. As Mukhyamantri and the government must clarify, number one, how long was she active in Goa? Number two, who facilitated her stay हिंगा गोयांत रावपाक कोणे तेका हातभार दिलो? तिसरे, were there Goan citizens or local actors involved in sheltering or financing her stay? Speaker sir, एक network mapping exercise post arrest has the Goa police done of this network mapping. Where was she involved? Has this exercise been done? The Honorable Chief Minister needs to answer. Because Goa Police and Ministry of Home Affairs, have you all filed any detailed report? The Honorable Chief Minister needs to answer. Because ye poile pusa jaunk na Goyan. Ye poile pusa jaunk na because this has Goa has not appeared in headlines, especially involving radical elements. Now, when I say radical elements, because what does this show? This shows that this is a systematic weakness. A systematic weakness in Goa's intelligence, in cyber surveillance, and in inter-agency coordination. It's a complete failure, and Goa Police or the Home Ministry stands fully exposed. This arrest because it indicates that Amche Manipule Goa is now vulnerable to being used as a safe house. I urge the government and especially the Chief Minister to take this house into confidence. When I say taking house into confidence, you have to inform us if Goa Police had any prior intelligence or watch list entries for the accused. Did you all have it? I request the Chief Minister, he is also the Home Minister, you must issue a clear policy statement today on the floor of the House. Such type of terrorist activities happening in the state of Goa is a very, very serious blot on the state. Let the House send a clear and unambiguous clear message. आज Speaker sir, Goa message किती? Message आम्ही धाडपाक जाय from this House that Goa will not tolerate extremist terrorism, extremist infiltration, covert funding, misuse of our religious harmony and heritage species for these subversive activities. Speaker sir, मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता आनी उगडास करपाक सोदता निमाणें आमचे Indian National Congressaचे leader, we lost two great leaders, Rajiv Gandhi ji, Indira Gandhi ji, through this type of terrorism. Our party, Indian National Congress, has martyred our leaders for the service of the country. They died for the country. And Speaker sir, the message should go from this house that we must destroy all dens of terrorism. Thank you, Speaker. स्पीकर सर, आयशा नामक की जे केस जाल्या म्हणजे SB कृष्णा उर्फ निक्की उर्फ आयशा वा पेमेंद्र शेठ हांणी जो कॉलिंग एटेन्शन हाडले त्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर सगळे जाण सगळे उलयले. एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. ओके, त्याच्या खातीर हांव तेजे केसीची डिटेल्स आनी ते दिवतना एक्चुअली सगळे हांवें हाडलेले बट त्या केसीची डिटेल्स हांवें तुमकां दिवंक ना कारण इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. दुसरी गजाल तांकां जो पुराय हांगासले गोंयचे इंटेलिजन्स आनी गोंयचे पुलीस हांच्यांनीच सपोर्ट केला ताका रोखडें सोदून काडपाक आनी ताका व्हरपा खातीर. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आतां पळयतालो की हांव गोंयांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन हें स्ट्रिक्टली आसा आनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन एक्ट आमच्या टेन्युरान आमी पास केला. 66,000 टॅनंट ऑलरेडी आमी व्हेरीफायड केले आनी आतां ऑनलायन टॅनंट व्हेरिफिकेशन केलां म्हणून कोणाच्या घरात जर कोणूय आपल्या भाड्याक दवरता आसत जाल्यार तेजें टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचें. फाल्यां सकाळीं तो जर असो कितें असल्या क्रिमिनल एक्टिविटींनी
किंवा अशा पद्धतीच्या बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीनी जर मेळ्ळो जाल्यार ज्याच्या घरात रावता तेकाय अरेस्ट करतले आणि इवन दो म्हणजे ऍक्टिव्हिटी जाल्यो बट तेका म्हणजे रावता तेका अरेस्ट करतात बट घर ओनराकूय अरेस्ट करतात. आतांय फायन मारप बी चालू आसा. पुलीस ह्या पद्धतीच्यो ज्यो ऍक्टिव्हिटी स्पेशली फोर्सफुली कन्वर्जन जेका आमी म्हणटा ते फोर्सफुली कन्वर्जन करपा खातीर बट विशेष करून हे जे आयेशा जे आसा पळय न्ही हे तशें गोंयांत तेजे पेरंट्स रावताले फक्त हॉलिडे ते गोंयांत येताले. गोंयांत ते रावनासले तेजे पुराय एड्युकेशन हे भायल्या स्टेटींत जालां आनी थंयच्यान ते ट्रान्सफरची कंप्लीट हिस्ट्री हांव तें वाचिना आनी म्हाका हावजा मुखार दिवपाची आत्तां तरी दिवपाची ना बिकॉज दॅट केस इज गोईंग ऑन. ती सिक्रेसी जी आसा केसीच्या बद्दल दवरची पडटली म्हणून. बट गोवा पुलीस आपल्या परीत म्हणजे ह्या पद्धतीच्यो सगळे PFIचेर बॅन घालण्या पासून PFI रिलेटेड अशा पद्धतीच्यो ऍक्टिव्हिटीज कोण करतात तेंचे सगळ्यांचेर केसीस रजिस्टर केले आनी त्या नुसार एक्टूय जायत आसा. नॅशनल सेक्युरिटी इज एन तितकीच इम्पॉर्टंट आसा म्हणून मागीर पोस्टल सेक्युरिटी आसूं किंवा बाकीच्या बाबतींत टायम टू टायम आमी ह्यो गजाली रिव्यूय घेत आसा. हो कोण तो चंगू बाबा काय कोण पळय न्ही ताका म्हाका दिसता ते चंगू बाबा असल्या गोंयांनी मदीं एक आनी एक बाबा आसलो तेजें कन्वर्जन बीन बंद केलें आमी कळ्ळें. तो लोकांक बसींनी व्हरतालो बीन आनी तोय ती बाबागिरी करतालो म्हणजे तेजी सगळी ही बंद केल्ली आहा. तो थोडो वेगळ्या गांवांत आसलो मातसो. ओके ताका लागून म्हणजे इवन व्हेरिफिकेशन ऑफ द लेबर tenantच न्ही व्हेरिफिकेशन ऑफ द लेबर विथ द पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑन ऑनलायन टू द कन्सल्टंटाचें पुलीस स्टेशन ही सिस्टम आतां सुरवात केल्या. म्हणून जर लोकांनी थोडेशें सहकार्य करप हें गरजेचें आसा आनी लोकांनी सहकार्य करता आसतना म्हाका दिसता विरोधकांनी पयले फावटी म्हणजे पुलिसाची हितून खंयसरूच मात सुद्दां म्हणजे म्हाका फॉल्ट अशी दिसूंक ना. जे दिसा तेंच्यांनी रिपोर्ट केला म्हणजे लोकांक कदाचित म्हणजे पयले दिसा ताका धरल्या त्यो दिसला बट आवर पुलीस इज इन टच विथ देम फॉर लास्ट 8 days आनी ताजेर रिपोर्टींग गोंयानूच सगळ्या गोंयच्या पुलिसांनी ताका सगळो सपोर्ट केल्लो आसा. त्या खातीर म्हटलें की UP इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस फुडें सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. फाटल्या फावटी आमी लव जिहाद गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करून जावपाक लागलेले आसा स्पेसिफीक टार्गेट करून आनी लव जिहादाच्यो केसीस आतां ताका तुमी म्हणटले म्हाका ते एडल्ट आसा तेज्या मर्जीनुसार बट टार्गेट करून जेन्ना केसीस जाता पळय तेन्ना हे लक्षांत येयल्लें आसा. ह्या केसीसाचे केन्ना तरी फिगर हांव दिता म्हणून म्हाका दिसता तेन्ना तुमी म्हणपाक लागले तेन्ना लव जिहाद बीन कांय ना म्हणून. ओके अशा पद्धतीच्यो केसीस ह्यो ते स्लिपर सेल बीन जे म्हणटा पळय हे वेगवेगळे लोक हे अशाच पद्धतीन काम करता तांकां आयडेंटिफाय करप हे गरजेचें आसा. नो डावट म्हणजे पुलीस इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीन करीत आसात बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकां आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसा पुलिसांक खबर आसता बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हे गरजेचें आसा. ती तांच्यांनी कॉपरेट करचें म्हाका दिसता कारण पुलीस अशा पद्धतीचे क्रॅकडावन करपा खातीर चड वेळ लावचे ना आनी इन फ्युचर अशा पद्धतीच्या लोकांक आमी गोंयांत थारो दिवचो ना. हांवें प्रॉम्प्टली सांगता नक्कीच म्हाका खात्री आसा म्हज्या होम डिपार्टमेंटाचेर म्हाका विश्वास आसा. जर व्हेरिफिकेशन करता म्हणटा पळय ते व्हेरिफिकेशन सारकें जायना ताका लागून स्पेशल सेल आमचो सजेशन आसा स्पेशल सेल एकाच लागून करचो डिपार्टमेंट कित्याक थंय पावता आतां समज कर्नाटका गेले त्या पुलीस स्टेशनाच्यान व्हेरिफिकेशन येवपाक जाय परत येवपाक जाय. हांगा व्हेरिफिकेशन केलें म्हणटा आमी डॉक्युमेंटेशन दिता आमी सगळे पळयता आधार कार्ड दिता सगळे एड्रेस दिता ते स्टेटीचो पण ते सारकें आसा काय तेंची क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा हेजो हे खात्री घेवपाक जाय. म्हाका दिसता ताका लागून स्पेशल सेल व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पेशल सेल हे सर आमी ते टेनंट व्हेरिफिकेशन ते करून घेता. येस what is our role also in Catholic side what you would like to know because love jihad म्हटले is coming or not coming to us minorities म्हटले काय ना आणि conversion deal म्हटले काय ना all those things come into the picture. So CM I think you should be clear that आमगे अवदान from the Catholic side we are having no conversion at all. Because sir गोंयांतली हार्मोनी केन्ना डिस्टर्ब जावंक ना ओके आणि ती जावची न्ही म्हणून काही लोक हे डिस्टर्ब should not be mixed जावपाक जायना
म्हणून हांवें क्लियर कट ताका सांगला म्हणजे फोर्सफुली कन्वर्जन करपा खातीर जे कोण प्रयत्न करता ते फोर्सफुली कन्वर्जन जावपाक जायना. हांवें त्या म्हटलां आतां गोंयांतले बी म्हणजे इंटर रिलिजियस मॅरेज जाता इट इज देअर विलिंगनेस हिंदू कॅथलिका वांगडा जाता कॅथलीक हिंदू वांगडा जाता अजुनी कोणी मुस्लिमा वांगडा जाता दॅट इज देअर विश. बट फोर्सफुली जे कन्वर्जन आहा पळय हे फोर्सफुली जावंक जायना म्हणजे बाय गिविंग द डिफरंट टायप्स ऑफ तांकां कितें म्हणटात आमी आमीश दिवन अशा पद्दतीन तुका पयशे दिता आनी कितें दिता हें दिवन जावपाक जाय. दॅट इज आफ्टर ऑल इट इज अप टू द हे आनी तितकी हार्मोनी गोंयांत मेंटेन केल्ली आसा. ओके आमी फॉलो करता तसो पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचे फॉलो करता आसतना आमी गोंयांत आतां पर्यंत सगळे फॉलो करीत आयले. सांगले की आता फोर्सफुल कन्वर्शन आमी स्टॉप करतले म्हणून की ओके आता फकत कितें तें मिस गायड जावंक ना कित्याक थोडे विलिंगली आपूण खुशेल जाता एक पाट कोणाक खंयच्या धर्मान धर्मान कोणाचें आळोवंक जाय बट फोर्सफुली कितें वता तें ओके सर थँक्यू. जे बीजेपीक सपोर्ट करता बीजेपीन आसा ते उलोवंक सोदता की एक व्हडलें जाय ते खंयच्या खंय लागता तें पयलें म्हणल्यार लव जिहाद बिहाद म्हणटा तें गोंयांत लागपाची वस्तूच न्ही. मुखेलमंत्र्यान ते आपले नॅशनल नॅरेटिव्ह काडला आनी हांगा हाडला. लव जिहादाचो इशू न्ही हो एक क्रिमिनल गोंयांत आशिल्ले ताका पुलिसेन कशें धरलें ना हो इशू थंय उरलो. तुमी आतां उलयतात लव जिहाद फोर्स कन्वर्जन हे फोर्स कन्वर्जन खंयचे हाडलें कोण केलें कितले लोकांक कन्वर्ट केलें तिणें वेर इज द रिपोर्ट आमकां सांगचो आतां आनी हांव लेजिस्लेटराक सपोर्ट करता बाय द एंड ऑफ द सेशन रिपोर्ट दी कितले लोक कन्वर्ट जाले कितले लोकांचे लव जिहाद म्हणटा ओके नाका आशिल्ले ते गोंयांत हाडनाका दुयेंस तुमी गोंयांत लायतात हो व्हायरस स्पीकर सर हांवें क्लियर आनी जे तांणी उलयला इज द फियर दॅट दे हॅव दे आर एक्सप्रेसिंग फियर दॅट यू आर पुटिंग अ बिग नेट. स्पीकर सर तो कन्फ्यूज करता तेका तो सध्या डायरेक्ट भोंवपाक लागला सपोर्ट काय मेळटा ध्यान ठेवता एक जे ताका सपोर्ट करता मनीस उलोवंक शकता तो वताना आमकां फ्री रायट हाव and we are very clear amka if he wants to say something I don't want to stop him I can't stop him because तांचे कोणाचे सगळे गोंयकार आमी आमचे ना तांचे ना खंय आहा तूं because sir आमचे ना म्हणले because sir जे कन्फ्यूज करतले हांव कन्फ्यूज करना आय व्हेरी क्लियर आय सेड मायनॉरिटीज म्हणले काय ना आमगे रिलीजनाचे आमगे लोकांचेर येवपाक जायना म्हणून म्हणला व्हेरी क्लियर सी आय एम नॉट मिक्सिंग वर्ड्स दे व्हेरी क्लियर. So second part of Vijay and I don't require we don't require BJP I don't require tamde asre a mugle tamde ha tu sake gaon bondale ami na ila hai ekode hai I don't require tell what I want I will speak what I want speaker sir I'm very clear because no because there is good serious issue पकडा करपाचो जाता जाल्यार आमी गोंयचे आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे कित्याक उलयतात की गोंयाक एक अस्तित्व अशें आहा आनी आमची आयडेंटिटी युनीक आहा ही देशभरान जे जाता ते दुयेंस आमकां लागूंक शकना. हांगा क्लियर इशू आहा पुलिसिंगाचो की पुलीस इतले हांगा ट्रान्सनॅशनल नेटवर्क हांगा येवन बरे भशेन हल्ल्या गोवान येवन रावतात हल्ल्या गोंयान गोंयकार रावना गोंयकार ना थंय ते गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा जे 2 नंबर पयशे करतात ते रेड पडले आहा दिल्लीच्यो गव्हर्मेंट ऑफिसर आशिल्ले हांगा जे हे डिपार्टमेंटान काम करताले ते थंय रावताले ताचे ईडीचे रेड पडल्या मुखेलमंत्र्याक खबर आहा कोण ते सो ते लोक सर्वसामान्य न्ही ते लोक कन्वर्जन कसले करून येवना ते पयशाचे कन्वर्जन करूंक आयला ब्लॅक टू व्हाईट व्हडले कोट्यांनी रुपयांचे शेकड्यांनी कोटी रुपयांचे ताजेर उलया. स्पीकर सर हांवें तुका क्लियर कट सांगला पुलिसा कडल्यान खंयसरूच फेलियर ना त्या खातीर हांवें म्हाजो विशय क्लियर दवरला आनी ह्या फुडें आमी वॉट एवर द कॉपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द यूपी पुलीस हें आमचे कडल्यान जाय. फेलियर आहे तो पुलीस फेलियर ह्या फेलियरांतल्यान सेक्युरिटी फेलियरांतल्यान कन्वर्जन केलें इट इज अ पुलीस
साधे ते बाबतीत शिक्षकात ते रावले. Yes, yes, we are coming. Intelligence failure. Discussion झालाय. Assigned to be अरे करू secretary. department. Secretary. I report assent of